प्रभूप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 28:8 वोळ 1 ते 10. एकदम आनीक एक पावट लोकांची व्हड दांडी आसली आनी जेवूंक खावूंक ताचे कडेन कांयच नासलें. देखून शिसां कापून हाडून जेजून तांकां सांगलें, ह्या लोकांक पळेवून चुरचुरयांनी फोडटा मोजें काडीस. कित्याक पळयात, आयज 3 दीस जाले तीं मोजे सांगाती आसात आनी जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर तोकून पडटलीं. तर तांचे भितरलीं कांय जाणां पयस जावन आयिल्लीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडूं तांकां धादोशी करूंक जातलें? आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7. ताणें लोकांक दुर्नीर बसोवंक लायलो आनी 7 उंडे घेवन आनी देवाक दिनवासून ताणें ते मोडले आनी वांटून लोकां फुडें दवरूंक आपल्या शिसां कडेन दिले. आनी तांणी ते वांटून लोकां फुडें दवरले. थोडीं बौशीं तांचे कडेन आसलीं. तांचेर आशिर्वाद घालून तीं वांटूंक लायलीं. आनी लोक जेवलो आनी धादोशी जालो. आनी उरलोल्या कुडक्या तुडक्यांच्यो 7 पांटल्यो ताणें भरून काडल्यो. जेवलोलो लोक सुमार 4,000 आसलो. आनी ताणें तांकां धाडलीं. आनी रोकडोच आपल्या शिसां बराबर होड्यार चडून तो दालमानूटा प्रांतांत गेलो. देवाचें उतर हे देवाचो व्हड उपकार.